गोंयचे रान खातें मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत इकॉलॉजी सर्वे पुराय करतले। इकॉलॉजी सर्वेक्षणा उपरांत वाघाचो आंकडो मेजपाक सुरवात जातली। हें काम एका म्हयन्या मेरेन चलतलें। हे खातीर वाघाचो आदिवास आसलेल्या सुवातांनी वचून पळोवणी करतले। तशेंच राज्यांतल्या सगळ्या सँच्युरीन कॅमेरा ट्रॅपिंग लावन सगळ्यांच्या आदारान निमणो अहवाल तयार जातलो। हो अहवाल हेर राज्यांकूय धाडून दितले। सद्याक रान खात्यान वाघां खातीर स्वतंत्र टायगर सेल उबारून ते अंतर्गत साथ्यान सर्वेलन्स सुरू केला।